Matadar Raja brought to you by Ameya, a dairy enterprise by Above Industries, in association with an Institute of Hotel Management. Many options, one name. 40 मतदारसंघ, प्रत्येक मतदारसंघाचो आपलो रंग आणि हो रंग आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येता एका नव्या रूपात, एका वेगळ्या स्वरूपात. नमस्कार, माझे नाव रोहित वाडकर आणि तुम्ही पळयतात अमया, अ डेअरी एंटरप्राइज बाय अबाब इंडस्ट्रीज प्रेझेंट्स मतदार राजा इन असोसिएशन विथ एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट. मेनी ऑप्शन्स, वन नेम. आयज आम्ही आयले सांग्या मतदारसंघान मेळपाक हांगासरल्या मतदार राजाक, जाणून घेवपाक तांचे प्रश्न, तांचे अपेक्षा, तांचे विषय आणि फाटली कितकीशीच वर्सां ही अपेक्षा तांचे पूर्ण जाल्या काय ना हे जाणून घेऊया तांच्याच कडच्यान. पण तांच्याकडे वचच्या पयलीं पळोवया ह्या मतदारसंघाचो राजकीय प्रवास. गोंयाक घटक राज्य मेळ्या उपरांत 1989च्या वेंचणुकेन MGPच्या राणू प्रभू देसायन 7092 मतां घेवन इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या उमेदवाराक मात दिवन सांगे मतदारसंघाचे नेतृत्व आपल्याकडे मिळयले. फुडें 1994च्या वेंचणुकेन इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या पांडू नायकान 5707 मतां घेवन इंडिपेंडंट रावल्या उमेदवाराक मात दिली. 1999च्या वेंचणुकेन ह्या मतदारसंघाचेर बीजेपीन पयलेच फावट आपले वर्चस्व दाखयले आणि प्रभाकर गांवकारान बीजेपी खातीर 3498 मतां घेवन इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या उमेदवाराक मात दिली. बीजेपीचे हे वर्चस्व फुडें 2002 आणि 2007च्या वेंचणुकेन वासुदेव गांवकारान तिगयले. 2012च्या वेंचणुकेन बीजेपीच्या सुभाष फळदेसायान 7454 मतां घेवन एनसीपीच्या युरी आलेमाक मात दिली आणि हो मतदारसंघ बीजेपी खातीर जिखलो. पास्ट टेन्सांतल्यान येवया आमी प्रेझेंट टेन्सान आणि पळोवया हो मतदारसंघ आमच्या मानेस्ता कडच्यान. हांव सांगे मुन्सिपालिटीचो चेअरपर्सन केरोज क्रूज. आयज ह्या मतदार राजा ह्या प्रोग्रामाक हांव हाजीर आसा आनी आयज हांव सांगूंक सोदतां की डेव्हलपमेंटा बाबतीन जायतींच कामां आमच्या ह्या वाठारांत जाल्यात. सुंदरशें आमचें कब्रस्तान, तशीच आमची क्रिमेटोरियम, तसोच आमचो प्रोसिजर अर्दो उरलो आसा ते हिंदू स्मशानभुमीचो, तो चालीक लावपाचो आमचो एक हेतू आसा. तशेंच ज्यो आमच्यो पयलींच्यो पेंडींग फायली आसल्यो त्यो क्लियर जाल्ल्यो आसात बिफोर इलेक्शना पयलीं, त्यो कंप्लीट जाल्यात. आनी जे हॉस्पिटलाचें काम आसा तें आमचें अद्यार आसा. कॉलेजीचें काम आसा तें अद्यार आसा. जी आमकां ग्रावंडाक जी आमी मागली सुविधा म्हळ्यार वॉकिंग ट्रॅक, तेजेंय काम चालू आसा. आमचो सांगेचो वाठार जायतो व्हडलो, दोळे लायल्या पावना इतलो वाठार. 50 किलोमिटराचो वाठार म्हज्यान असोच म्हणपा जाता की आमी मडगांव समज सांग्यारसान गेले जाल्यार वाटेर आमकां 3 ते 4 कॉन्स्टिट्युन्सी मेळटाय. पूण सांगे वाठारांत भोंवतो जाल्यार एक दिसूय लागल्यार भोंवन जायना. कित्याक ह्या दिसांनी हांवें जायत्याच कडेन विजीट मारलो आनी विजीट मारता आसतना म्हाका खरेंच आमच्या वाठारांतली एक जाग्या वयली गजाल म्हाका दिसून येयली. खऱ्यांनीच हांव केन्ना पयलीं अशें करून भोंवना, फर्स्ट टायम भोंवलो. थोड्या जाग्यार आमकां फोनाची अवेलेबिलिटी ना. आयज फुडें म्हजो विचार सरकारा आसा त्या जाग्यार पावोवपाचो, जी फोनाची लायन जावं कसली जी गरज आसा ती सरकारा लागीं मागोन ह्या म्हज्या फुडल्या 3 वर्सां 10 म्हयन्याच्या टर्माक हांव मागोन अवश्य ती पुरी करतलो, इतली सांगून म्हजें दोन उतरां पळयता. आमच्या सांग्याक आयज डेव्हलपमेंट जाला ना न्हू, पूण कांयचो डेव्हलपमेंट जावपाचो उरला. मेन म्हळ्यार आमचें हॉस्पिटल. आयज आमचें सांग्या एक हॉस्पिटल आसा पूण तितूंत कांयच मशिनरी ना. हॉस्पिटल आसा, थोडेशे वेळ काय तितूंत डॉक्टर आसतात. जर नेत्राळी सारकें आमच्या गांवां, आमच्या सांग्या नेत्राळी सारको गांव आसा, थंयच्यान जर हांगा जाल्यार 28 किलोमिटर आसा. थंयच्यान जर एक पेशंट जर आमच्या सांग्यार हाडत जाल्यार सांग्यार आमचे कडेन कांय मशिनरी आसनात. डॉक्टर म्हणटा आमी कांय करूं शकना, तुमकां एक सलायन लायता आनी एक इंजेक्शन मारता आनी प्रोसीड करता मडगांव. हांगच्यान मडगांव वयतले जाल्यार 50 किलोमिटर आसा. सो तितून भितर वेळ कांयच कोणाचो वेळ बरो ना जायत जाल्यार एक तो मनीस फाटीरच आपली हें सोडटा. असले हितून आमकां हांगा हॉस्पिटलाची अत्यंत गरजेची आहा. आतां केरोज बाबान म्हणलें हॉस्पिटलाचें काम अर्द्याचें आसा म्हणून. इतली लास्ट 30 वर्सां भितर ज्या हॉस्पिटलाचें आसा तशींच आसा, कांयच इम्प्रुवमेंट जालें ना.
तें इम्प्रुवमेंट आयज खरेंच गरजेचें. आयज पणजी सारक्या शहराक 60 ते 75% गाडी आसतल्यो, लोकां कडेन कार आसतली. आमच्या सांग्यार सारक्याक एक 20% बी आसतली, चड आसची ना, 20%. तितून भितर आमचे पणजी सारके शहराक 5-10 एम्बुलन्सी आसता आनी आमच्या सांग्यार सारक्या 1 ते 2 एम्बुलन्स आसता. एक नेत्रावळी आसता, एक सांग्यार आसता. केन्ना जर 108 कॉल करीत जाल्यार ते म्हणटा ना आयज मातशी गाडी ब्रेकडावन जाल्या, गाडी ना आमची, तूं सांग्यार कॉल कर. सांग्यार कॉल करीत जाल्यार ते म्हणटा ना सावड्डेसान कॉल कर. सो अशी प्रॉब्लम आमकां फेस करची पडटात. आयज आमचो सांग्यार गांवांत नेत्रावळ म्हणून एक गांव आसा, तो आदर्श ग्राम म्हणून एक ताका नांव दिलां. बरें सुंदरशें नांव दिलां आदर्श ग्राम म्हणून, पूण तें आदर्श कांयच जालें ना अजुनी. उदरगत ही कांयच जालें ना त्या गांवांक. पावस पडत, पावसाचे दीस आसत जाल्यार 5-5 दीस 6 दीस रेंज आसना थंय. 2-2 दीस लायट गेल्यार लायट येना. आदर्श गांव म्हणटा तेका एक नेम बरें वयल्यान बरें मुक्ती घातलां आदर्श गांवाचें, पूण भितरल्यान डेवलपमेंट कांयच ना. आयज जे लोकांक भरपूर प्रॉब्लम फेस करचो पडटा आनी तेजी नोंद आजुनी कोणी म्हळ्यार घेतली ना. ट्युरिस्ट स्पॉट्स केल्यात, कांयच ट्युरिस्ट स्पॉट्स फक्त नोंद केल्या, पण तेजे कांयच प्रोसिजर ना. चलता अशें चलता, बाबा कोण येता कितें करता कांय ना. तेजी थोड्योश्यो गोश्टी अश्यो आसा आमच्या सांग्यार, तेचें खूब म्हत्वाचें गरजेचें. डेवलपमेंट केल्या म्हणटा, रस्ते केल्या थोडेशे 2-3 रस्ते केले म्हण डेवलपमेंट जायना. बाकीच्या लोकांच्यो गरजे आसता, बाकीच्या लोकांक तुवें सपोर्ट करून सगळ्या लोकां कडल्यान विचार घेवनूच मुखार कितें करचें पडटा. सो आयज आमच्या सांग्यार ह्या गांवांक भरपूर डेवलपमेंट जावपाचें गरजेचें आहा. दुसरें म्हणल्यार आमचें डॅम आसा, फूल सावथ गोवाक आमच्या डॅमाचें उदक वयता. वेर्ना सारकें इंडस्ट्रियल स्टेट आसा, वास्को सारकें पोर्ट आसा, सिटी आसा, कासावले टू मोबार म्हळ्यार तसो कोस्टल आमचो हॉटेल्स आसा त्या सायडीच्या लायनीक. सगळ्याक हें आमचें उदक आमच्या डॅमाच्यान वयता. पूण हें उदक आमच्या डॅमाचें वयता, पूण आमकां कांयच फायदो जालें ना तें ह्या लोकांक उदक दिवन. हें मेन गरजेचें सांग्यार जें उदक जाता तें सांग्या वयल्या लोकांक पयलीं गरजेचें. आयज सांग्यार सारक्या लोकांक उदकाक त्रास जाता. 2-3 म्हयने टँकरीन उदक पावोवचें पडटा. हांगच्यान उदक आमी वास्को पावयता पायपलायन करून, पूण सांग्या वयल्या लोकांक टँकरीन उदक हाडचें पडटा. सो ह्यो थोड्योश्यो गोश्टी आसात त्यो जाणून घेवपाक आनी त्यो थोड्योश्यो हायलायट्स करपाक जायो. सगळें डेवलपमेंट जालें म्हण जायना, जो डेवलपमेंट करपाक जाय. प्रोग्रामाची सुरवात एका बऱ्या ऑप्टिमिस्टीक नोटार. एक म्हणटा की ऑब्वियसली डेवलपमेंट जाला, दुसरें म्हणटा की ज्या पेसाचेर जावपाक जाय आसलें तितकें जालें ना. आय विल कम बॅक अगेन मे बी फॉर मोर डिस्कशन. तुमचे ओपनिंग रिमार्क्स कितें आसा? हांव सुरेश केपेकार, भारतीय जनता पार्टी सांगे मतदारसंघाचो अध्यक्ष आसा. तसोच सावथ गोवा मिडिया जी आसा तेजो हांव प्रवक्ता आसा. हांव खुबश्यो गजाली सांगपाक सोदतां. हांव फाटलीं 20 वर्सांनी भारतीय जनता पक्षाचो एक प्रामाणीक कार्यकर्ता आसा आनी फाटलीं 20 वर्सां हांव काम करतना आमकां दिसतालें की ह्या सांग्याचो खंय तरी डेवलपमेंट जावपाक जाय, विकास जावपाक जाय. आमी म्हणटात की आमच्या ह्या जो मतदारसंघ आसा हेजो विकास जालो ना, पूण हांव सांगपाक सोदतां की सर्वांगीण विकास म्हणजे सांगे मतदारसंघाचो सर्वांगीण विकास जो आसा हो ह्या मतदारसंघा भितर जाल्लो कडेन आसा. आमच्या मतदारसंघा भितर व्हडल्योश्यो इंडस्ट्री नासल्यो. आयज कांय ना म्हणजे 3-4 इंडस्ट्री हांगसर येवपाक लागलेले कडेन आसात. 1-2 इंडस्ट्री सुरू जावपाचे, एक सुरू जाल्या, एक सुरू जावपाचे तोंडार आसा. आमी उदकाचो प्रॉब्लेम म्हणटाले की हेजे पयलीं उदक जें आसा हें पणजे सारक्या जावं वास्को सारक्या शहरांक, मडगांव सारक्या शहरांक हांगसरल्यान उदक वयतालें. आयज तेंच उदक आमच्या मतदारसंघा भितर खुबशें कमी मेळटालें. आयज तें उदक आमी डायवर्ट करून म्हणजे वाड्या सारक्याक एक व्हडलो कांय ना म्हणजे 80 कोटीचो एक ट्रिटमेंट प्लांट केला, थंयसर एक बंदार घातला आनी तें उदक परतून एकदां लिफ्ट करून तें उदक सांगे मतदारसंघाच्या लोकांक दिवपाचो प्रयत्न जो आसा हांगसर आमी केल्लो कडेन आसा. आयज ह्या मतदारसंघा भितर खेळांचेर म्हणजे स्पोर्ट्सां भितर खूब कडेन आमी फाटीं आसलेले आनी आमकां दिसतालें की आमचे भुरगे खंय तरी मुखार वचपाक जाय. त्या निमित्त घेवन आमी स्पोर्ट्सा कडेन कॉन्टेक्ट केले, म्हणजे स्पोर्ट्स डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्सा कडेन कॉन्टेक्ट केले, मिनिस्टरा कडेन कॉन्टेक्ट केले आनी ताणें आयज आमकां सांगे मतदारसंघा भितर कांय ना म्हणजे 3 ग्रावंड कामां सुरू जाल्ली कडेन आसात. एक तर ग्रावंड कंप्लीट जाल्लो कडेन आसा आनी एक ग्रावंड, टोटल 4 ग्रावंड आमकां सांग्या भितर मेळटले. तो प्रश्न आसलो की आमचे स्कूल जे आसात हांगसर ह्या सांगे वाठाराक
खुबशें आमकां दिसतालें की एज्युकेशनली आमी खूब तरी खंय तरी फाटीं आसलेले आनी हे मुखार वचपाक जाय म्हण आमच्या सरकारान आयज पर्यंत ह्या सांगे मतदारसंघा भितर कांय ना म्हणजे एक 2-3 स्कुलां गेल्ली कडेन आसात आनीक 25 शाळा ज्यो आसात ह्यो सगळ्यो रिनिवेट करून बरे चकचकीत केल्ले कडेन आसात ज्या कारणान आमचें एज्युकेशन लेवल जें आसा हें खंय तरी मुखार वयतलें आनीक आमी खंय तरी बरें आमी एज्युकेशन सांगे मतदारसंघा भितर मेळटलें. हॉस्पिटलाचे काही प्रॉब्लेम जे आसात हे प्रॉब्लेम खऱ्यांनीच आसलेलेय बी पूण आमचे सरकार येतकीर हे प्रॉब्लेम खंय तरी सॉर्ट आवट जावपाक लागलेले कडेन आसात. म्हणजे आयज हॉस्पिटलाचें काम जें आसा हें खंय तरी निवळ जावपाक लागले कडेन आसा. हांगसर दोतोर रेगुलर येवपाक लागलेले कडेन आसात. म्हणजे हांगसर एम्बुलन्स खऱ्यांनीच नासलेली ती एम्बुलन्स आयज आमी कांय ना म्हणजे 2-3 एम्बुलन्स हांगसर पावलेले कडेन आसात. म्हणजे अशें तशें पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां सांगपाक अभिमान दिसता की सांगे मतदारसंघा भितर सर्वांगीण विकास जो आसा हो विकासाच्या चालीक लागलेलो कडेन आसा. सांग्यार जे गरजेची जे डेव्हलपमेंटा खातीर जी गरज आसा मेन म्हणल्यार सांग्यार आयज आमकां एक ब्रीज जाय. जो सांग्यार तुमी वाठारांत आयले तेन्ना पयलीं दिसता आमी प्रेस भाव तुमी आयले ब्रीज येदोसो बारीक आसा आनी लगभग 40 वर्सां जाली आजून ब्रीज तो तसोच आसा. रिपेरींग जालें ना कांय जालें ना. एक येणाऱ्या काळात जो कोणालोच सरकार करूं हांव सांगेकार म्हणून मागता तेंचे कडेन कोणालो सरकार घडो की ब्रिजाचें जें आसा तें काम तात्पुरतें आनी एक ब्रीज जो बांदपाची ही तयार तेंच्यांनी दवरची. कित्याक आमच्या वाठारांत वाड्यां नेत्रावळी साकून लोक येतात आनी तेंचो प्रवास ह्याच ब्रिजा वयतल्यान जाता. सो ब्रीज केन्ना कितें जायत कोणाच्यान सांगूंक शकना. सो आनी एक नवो ब्रीज ह्या वाठारांत सांग्यार घडोवन हाडचो ही म्हाजी मागणी आसा. आनी दुसरी म्हणल्यार एज्युकेशन लेवल आज सुरेश बाबान सांगलें आमच्या की शाळा बांदल्यात सगळी बांदल्यात सुरेश बाबाले सगळें बरोबर आसा पूण एज्युकेशन लेवल जे स्टँडर्ड वाडपा जाय तें आजुनी वाडलें ना. तें वाडपा खातीर सरकारान प्रयत्न करचो फुडें. लायटीचें आख्खे पणज्याक मडगांवाक अंडरग्रावंड लायटींग जे वायरींग जें आसा तें कंप्लीट जाले कडेन आसा पूण आमच्या सांगे वाठाराक आजून तशें कांयच जाले कडेन ना. हेजी नोंद घेवची आनी ते येणाऱ्या कांय काळान तुमी करून दाखोवचें. आनी दुसरी गजाल सांगता आमी खंय खंय भोंवल्यात हें आमकांय खबर आसा. कावरी पिल्ल गांवाक एक असो भाग आसा जंय धनगर समाज रावता. धनगर समाज थंय आजुनी लायट ना रस्तो ना. हें आमच्या प्रेस भावांनी मातशें तें हायलायट करचें. आनी कावरी पिल्लो हो गांव पयलीं पंचायत जी आशिल्ली ती पयलीं केप्यां पडटाली आनी मलकण्या पंचायत पडटाली पूण आयज ते वाठार अशें आसा की तांकां आयज लायट ना उदक ना रस्तो ना. सो तुमी हेजी मातशी नोंद घेवची आनी ते लोकांली जी अपेक्षा आसा ती तुमी प्रेस भावांनी तुमी दाखोवन दिवची. म्हजें नांव जॅर्वीस फेर्नांडीस. हांव सांगे यूथ काँग्रेसाचो ब्लॉक प्रेजिडेंट आसा. सांगे बाबतींत डेव्हलपमेंटा बाबतींत उलयतलें जाल्यार सर्वेश बाबान सांगले ते भशेन बेजीक आमकां डेव्हलपमेंट जाय म्हणटा तें मेन म्हणल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज गेले जाल्यार आमकां सांगेचो ब्रीज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण हो ब्रीज समजा फाल्यां कॉलेप्स जालो जाल्यार आमकां आनी दुसरो पर्याय ना सांग्यारसान सावड्डे वयतले जाल्यार. सेकेंड थींग हॉस्पिटल आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट. हॉस्पिटलाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज पळयलें जाल्यार हॉस्पिटल आमचें तें आसा तेजी कंडिशन पळयलें जाल्यार कोण पेशंट वयता ताका थंयच्यान वीट येवन आनी दुयेंत जावपाचो अशी परिस्थिती आसा. सेकेंड थींग बायपास मायनींग फाल्यां चालू जालें मायनींग चालू जातलें हेजें सरकार आश्वासन दीत आसा पूण चालू जालें जाल्यार हे जे रस्त्यान फाटल्या रस्त्यान वयताले तेचेंच बाजारांतल्यान आमची मायनींग ट्रान्सपोर्ट चलतालो. ह्या ट्रान्सपोर्टा लागून जायतीं जाण वाटेर जीव गेल्या लोकांलो. हो जीव हो साल्वार करतलो जाल्यार आमकां मेन बायपास जालो जाल्यारूच हे जें ट्रॅफीक ट्रान्सपोर्ट जें मायनिंगाचो बाजारांतल्यान वयतालो तो ब्लॉक पडटालें तें जाम पडटा तें सगळें प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. मायनींग स्मुथली चलोवपाक मेळटलें कारण 2-2 दिसांनी मागीर कितें प्रॉब्लेम जालो मायनींग बंद दवरताले लोकांकूय त्रास सगळ्यांक त्रास जाताले. थर्ड थींग जें ब्युटिफिकेशन आमचें टावन आहा टावनाक बस स्टँड बी आमचो बरो ब्युटिफिकेशनाक हेजेर घालून ब्युटिफाय केलो जाल्यार सांग्यार कितें तरी नवेंशें दिसतलें. फोर्थ आमचें बेजीक नेसेसिटी बेजीक नीड हें म्हणल्यार उदक.
नुनी सारकी गांवां आयज उदक पावना. लोक गेले जाल्यार आमकां टँकरान उदक हाडचें पडटा म्हणटा ते. टँकर लावन उदक पावयता. सेकंड थींग 2 वरां उदक येता. आमची सांग्यार धरण आसून आमची उदक आख्ख्या सावथ गोवा पावता. थर्ड थींग मेन म्हणल्यार फुडली कोण आमदार जाता तेणी एक इम्पॉर्टंट सांगकारां खातीर करचें तें म्हणल्यार सांग्या वयल्या लोकांक कितें तरी उदकाचें बिल जें येता तेजेर एक 50% कन्सेशन दिवपाक ट्राय करचो. हांव आनंद नायक सांगे भारतीय जनता पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी. हांव जेन्ना मायनींग बंद जाल्लें तेन्ना आमचो एम्प्लॉयमेंट सामको म्हणल्यार हें जालो, डावन जाल्लो. लोक अशें म्हणल्यार बाजारांत हे जाताले तेन्ना आमचें सरकार येतना हांगा कमीत कमी 500 गव्हर्मेंट सर्वीस जाल्ले आसा. तशेंच आमच्या आमदारान सांग्यार एक बरी इंडस्ट्री हाडलेली आसा म्हणल्यार पेप्सी. तितूंत आमचे लोकल कमीत कमी 200 म्हणल्यार आमचे लोकल एम्प्लॉईज जाल्ले आसा. आनी बरे म्हणल्यार हो मेन मुद्दो आसलेलो जो एम्प्लॉयमेंट आसलेलो. जेन्ना मायन बंद जाल्ली तेन्ना आमकां हो एक बरी संदी मेळ्ळी. म्हजें नांव सुदेश पुंडलीक भंडारी. हांव युवा मोर्चा सांगे मंडळाचो अध्यक्ष आसा. आतां आमचें डिस्कशन जालें ते प्रमाणे खूब जाणांनी म्हणलें की सांग्यार जाय तितलो विकास जाल्लो ना. म्हाका हेजेर मातसो एक तेजेर उजवाड घालचो दिसता. आतां खूब जाणांनी म्हणलें आमची सांग्यार हॉस्पिटल जावना. हॉस्पिटल जावपाक लागून आमचे सरकारान खूब तितून प्रयत्न केला आसा. म्हाका दिसता तें आमचें जें हॉस्पिटल आसा तें एक आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाचे हितून येयल्ले कारणान तें आमकां जाय तशें मुखार घेवपाक मेळना. पूण आतां तेजेर एक उपाय म्हणून आतां तेच हॉस्पिटलाची आमचे जे सायडीन जी बिल्डींग आसली ती बिल्डींग आमी सद्याक रिकन्स्ट्रक्शन करून तेजें जें कितें काम आसा तें चालू आसा. तितून सद्याक ते शिफ्ट जातले आनी मुखाल्लें जें आसा जी कामां ती मुखार हेजेर चालू जातली. आनी मुखाल्लो आनीक आमचे असोच आनीक विशय येयलो की ब्रीज जावना म्हणून. म्हाकाय दिसता आमचो सांग्या वयलो मेन ब्रीज तो जावपाकूच जाय. पूण तोय बीन तो ब्रिजाचे सगळे टेंडर हें तें सगळे प्रोसेस जाल्ले अशें म्हाजे नॉलेजी प्रमाणे दिसता. तोय बीन आमचो कोर्टान ताजो विशय आसा असो म्हाका दिसता. आनी तोय येणाऱ्या आतां रोखडेच आमी सगळे सांगकार म्हणून तो एक विशय मुखार व्हरतले. सद्याक मायनींग बंद जाल्ले कडेन आसा आनी आमच्या गव्हर्मेंटान हे मायनींग बंद जाल्ले ते कारणान आमकां ट्युरिजमाक वाव दिवपा खातीर आमचे जे आमचे सावरी सारके वॉटरफॉल, आमचे मागीर जे वालकिणी नंबर 1 कॉलनी तेज्या सायडीन जे डॅमाचे हे आसा सायड ती एक बरी रिनोवेट करून बरो एक अशे प्रोजेक्ट हाडलेले आसा. म्हाज्या फ्रेंडान म्हणलें की नुने सारक्या गांवांक उदक मेळना. हांवूय मान्य करता तेजें. पयलींच्यान आमकां उदक मेळनासलें पूण आतां जो आमच्या वाडे सारक्या गांवांक 5 MLD जो हें जाता प्लांट जाता जें आमचें हें हांगच्यान डॅमाचें जें आमचें कॅनालांच्यान जें वेस्ट उदक जातालें तें परत डायवर्ट करून परत आमचे वाडे हितून व्हरून नायका बांद म्हणटा थंय एक बंदारा बांदून तेंच लिफ्ट करून परत सगल्यांक ते 5 MLD म्हणल्यार आख्खे जे नुने आमचे नेत्रावळी वाडे पंचायत जी आसा ती कवर जातली. हांव संजय कृष्णा शेट रायकर, कावन्सिलर सांगे म्युनिसिपालिटी. हांव जवळ जवळ 85 टू टील डेट कावन्सिलर म्हूण निवडून येता. जवळ 7 टर्म म्हाजी जाली. ह्या 7 टर्मां भितर हांव 2 खेपे नगराध्यक्ष जालो. तितून भितर हांवें जवळ जवळ 8 आमदार पळयले आनी सगळे तरेचे सरकारूय पळयले. आनी आतां जर पळयलें जायत पयलींचे आतां जर डेवलॉपमेंट सांगतो जाल्यार जायत. आतां सगळ्यांक सांगलां ब्रिजा बद्दल अत्यंत गरज. हांवें विचारलें आमदारा ब्रीज खंय पावला तर बाय ह्या सांग फावंडी म्हण इतलें काम मुखार पावलां अशें म्हणून ताणें सांगलां. मागीर हॉस्पिटल जरी पयलींचें आशिल्लें जाल्यार लोकांक जर सारकें जर रावपाक मेळना जाल्यार तें पयलींचें दवरून कांय फायदो ना. जाल्यार ताजो डेवलॉपमेंट जावपाकूच जाय. जीम हांगा हांव आज नॅशनल चॅम्पियन आशिल्लो एक तेंपार 84 हांव स्टेट चॅम्पियन आशिल्लो वेट लिफ्टींग. आनी म्हाजे वांगडा आज म्हाजे घरान प्रायवेट जीम आहा. ह्या इतले सरकारान भितर हांवें कितली खटपट केली. आयिल्ल्या स्पोर्ट्स मिनिस्टरान सांगलें की बाबा ह्याका आमकां जीम बांदात. जाल्यार आमकां बॅडमिंटन रुमा भितर जीम केला. बॅडमिंटन रुमा भितर जीम जायना कारण तें सोंपें. आनी जीम म्हळ्यार व्हडलें न्ही. आज जीम म्हळ्यार भयंकर आरोग्या बद्दल सगळ्या भुरग्यां खातीर गरजेचें. त्या खातीर हांव आतां खंयचो सरकार येवं आनी खंयचो आमदार येवं म्हाका दिसता की जवळ जवळ 2-3 कामां पुलीस स्टेशन एक आसा तें जवळ जवळ मागीर 100 वर्सां पयलींचें तें डेवलॉपमेंट जावपाक जाय. कित्याक हांवें पांडू वचून मिनिस्टर तेन्ना आयकल्लें की तेजो टेंडर जाता म्हणून मागीर पयशे ना म्हणपाक लागले. अशें करून ही हॉस्पिटल तें आनी ब्रीज ही जर कामां जालीं ना जाल्यार सांगेगांव फुडें कसोच येवपाक शकना. त्या खातीर आजी फुडें जो कोण येता
तेणें हाजेर लक्ष दिवपाक जाय, जाल्यारच हो गांव भयंकर डेव्हलप जातलो आनी स्पोर्ट्सा खातीर वेगळे जिम ज्या गांवांनी आज पळोवपाक एक एक गांवांत 4-4, 5-5, 10-10 जिम आहात, पण हांगा ही परिस्थिती आहा इतल्या वर्सांची आमी सांगत आहा. त्या खातीर आज म्हाका दिसता की जर हें जातलें जाल्यार गांवचो ह्या मतदारसंघाचो मिनिस्टर जावंकूच आनी मिनिस्टर जर जातलो जाल्यार त्या कामात 2 खेपे बी मनीस आयलो आसपाक जाय आनी ताका क्वॉलिफिकेशन आसपाक जाय. पांडू आसूं नाका, आमगे 2 खेपे आयलो ताका मिनिस्टर केलो, पण त्या कामाक हुशारकी आसपाक जाय. त्या खातीर म्हाका आशा आसा की फुडें आमकां ह्या गांवाक मिनिस्टर मेळटलो. देव बरें करूं. Matadar Raja brought to you by Ameya, a dairy enterprise by Above Industries, in association with An Institute of Hotel Management. Many options, one name. After a great success in fabrication industries for last 30 years, Above Industries now enters in dairy industries. Say cheers to health with Ameya milk and milk products. 100% fresh milk, no powder, no preservatives, unadulterated. Ameya milk and milk products coming soon in your nearest retail stores. Tone milk, standardized milk, dahi, ghee, lassi and paneer. For distribution call 9545835225. Email info@interfaith.com. Address plot number 11, Pisulle IDC, Pisulle, Sattari, Goa. The best of the best. An Institute, a name that hotel industry trusts. An Institute of Hotel Management and Admission घेवन बरे शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत An Institute, Porvorim. Learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidari Commercial Complex, S1 Building, Alto Porvorim, Pardes, Goa. Contact 0832-241-1350 or 9326-11491. म्हजें नांव रजनीकांत पंढरी नाईक. हांव डिस्ट्रिक्ट वायज काँग्रेस डिस्ट्रिक्टाचो काँग्रेस पक्षाचो वायस प्रेजिडेंट आसा. आमी आतां डिस्कशन करता आसतना हांवें पळयलें, म्हज्या सगळ्या मित्रांनी सांगलें की सांग्याक डेवलपमेंट जाला, पूण सांग्याक जो डेवलपमेंट जाला तो गरजेचो डेवलपमेंट जालो ना. खरी गरजेचें डेवलपमेंट लोकां खातीर डेवलपमेंट आशिल्लो तो हॉस्पिटल आशिल्लें, तें सामकें गरजेन जाय आशिल्लें. आनी आमकां हॉस्पिटलांतल्यान एक पेशंट जर मडगांव धाडले सार जायत, तो रिफर केले सार जायत जाल्यार वाटेर 24 किलो स्पीड ब्रेकर लागतात. त्या खातीर स्पीड ब्रेकरां लागून ह्या पेशंटाचे अर्द पेड्ड्यार जाता, हेल्थाचेर ताका प्रॉब्लेम जाता आनी त्या पेशंटाक प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना हांव मागतां जे इल्लिगल स्पीड ब्रेकर आसात ते काडपाक सामकी अत्यंत गरज आसा. कारण आतां मायनींग कांय चालू ना आनी मायनींग जर चालू जालें सारकें जायत जाल्यार ते बायपास रोडान चालू जातलें आनी बायपास रोडानूच चालू करचें. बाबा जर्विसान सांगलां की बायपास रोड जो आसा तो अत्यंत गरजेचो. तो हांगा मायनींग बेल्ट जाल्ले कारणान हें सगळें मायनींग ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो सिटींतल्यान वता आनी सगळ्या लोकांक इफेक्ट जाता. तेन्ना हो जो बायपास रोड आसा तो अत्यंत गरजेचो. जाता तितल्या बेगीन सरकारान ताजेर लक्ष घालपाक जाय आशिल्लें, तें घातलें ना. तेन्ना हांव डेवलपमेंट जाला अशें म्हणपाक तयार ना. सांग्यार आमच्या हिंदू स्मशानभुमी आसा. हिंदू लोकांनी कितें हें केलां, गुन्यांव केला. हिंदू लोकांची स्मशानभुमी कित्याक जाली ना? ही जावपाक जाय आशिल्ली. हिंदू लोक चड आसात, कित्याक जाली ना? आनी ह्याक कोणेंच कित्याक विचारलें ना केन्ना? ही हिंदू भुमी जावपाची गरज आशिल्ली. तेन्ना कांयच केलें ना. एज्युकेशनाच्या बाबतींत
पळयलें सारकें जायत जाल्यार आमचे कडेन गेल्लीं 30 वर्सां पयलीं हांगा ITI आशिल्लें, सांगे ITI आशिल्लें. तें ITI आतां ना. हांगा पॉलिटिक्स हांगा आमकां पॉलिटॅक्नीक कॉलेज जाय, गरज आसा. वाडे नेतुर्ले ह्या सारक्या भागांतल्यान लोक येतात, भुरगे येतात, तांकां शिकपाची गरज आसा. तांकां प्रॉब्लेम जाता, तांचे कडेन पयशे नात, तांकां मडगांव पणजे वचपाक शकनात. अशी परिस्थितीक हांगा पॉलिटॅक्नीक कॉलेजीची सामकी गरज आसा. हांगा आमचे कडेन रवींद्र भवन ना. सगळे हांगा सरकारान प्रत्येक खेपेक डिसिजन घेतलां की हांगा एसेंब्लीक डिसिजन घेतलां प्रत्येक तालुक्यार रवींद्र भवन दितलें म्हणून. तर आमकां सांग्याचो आमी कितें गुन्यांव केला? सांग्याकार कित्या लागून रवींद्र भवन ना? रवींद्र भवन जावपा जाय आशिल्लें. आमी पेपरार सुद्दां कितले खेपे हें केलें, आमच्या रेवण सिद्धान तेजेर आवाज उठयलो, पूण रवींद्र भवनाची खंय कल्पना सुद्दां ना. आमचो सांग्याचो विकास जावपा जाय आशिल्लो. सांग्या जे आमच्या हातूंक मॅनिफेस्टोक BJPच्या मॅनिफेस्टोक गेल्ले इलेक्शनाक आशिल्लें सांग्याचो मास्टर प्लॅन करतालो म्हणून. खंय गेलो? कितें आसा सांग्याक? तर कांयच केलें ना. सांग्यार डॅम आसा, डॅमाचें उदक जें आसा तें आमकां मेळना, सांगेकारांक मेळना. सांग्याची सगळो भाग बळ्या सांग्याचो भाग जो शेतकी प्रधान हो प्रदेश आसा, शेतकी प्रधान प्रदेश आसून सुद्दां आमचे सांग्याक त्यो फॅसिलिटी कांयच मेळनात. त्यो फॅसिलिटी सांग्यार दिवपाची गरज आशिल्ली, तें जालें ना. त्या भायर हांगा पुलीस स्टेशन आसा, बाबा हाणें उल्लेख केलो, पुलीस स्टेशन आसा ताका 100 वर्सां वयर जालीं. तें पुलीस स्टेशन मोडून हांगा नवें पुलीस स्टेशन जावपा जाय आशिल्लें, तें जालें ना. आनी विकास जाला म्हणटात, कसलो विकास जालो? खंय विकास जाला? विकास म्हाका तर दिसत ना. हांगा विकास जावं ना आनी विकास जावपाची खूब गरज आसा. आनी आमचो सांगे भाग इतलो 40 मतदारसंघां भितर इतलो फाटीं आसा, ते विकासा बाबतींत सगळ्या बाबतींत फाटीं आसा. म्हाजें नांव सूर्यदत्त रामनाथ नायक. हांव सांगे नगरपालिकेचो नगरसेवक कंटिन्यू 3 फावटी निवडून येयला. कारण म्हाका कंटिन्यू 3 फावटी कित्याक सांगचें पडलें? प्रत्येक मनीस ब्रिजाचेर उलयलो, पूण ब्रिजाचे फॅक्ट कोणाक कांय खबर ना. कारण ते एरियेचो कावन्सिलर हांव, म्हणटकीर म्हाका खबर आहा ते ब्रिजाचे काँग्रेसी वेळार चर्चील येवन सगळे सर्वे करून गेलो, पळयलें कितें, आनीक लँड इक्वेशन जालें, सगळें जालें. आनीक थोड्या नोटिश्यो गेल्यो, संजय रायकार बाबाली बिल्डिंगां थंय बांदलेली स्टेट बँक, तेकाय तेजी कितें हें तुगेलें लँड इक्वेशनाच्या नोटीस येवन तेजी गेली. आनी तितूंत भितर एक ते सायटीक पुलाच्या ते सायटीन वार्ड नंबर 4 जें घर आहा हेगेलें बाबाजीन म्हणटा गेले, तेजो चलो कोर्टाक गेला. आनी कोर्टाक वचोन तेणें NGO मेळोन तेणें तें ब्रीज सद्या हाडयलां. पूण ब्रीज आज आनी कालची परची गोश्ट न्हू ही 10 वर्सां जालीं हे ब्रिजा खातीर चालू आहा कितें. तेन्ना आमी बी चिंतपा जाय बाबा, आमी डेवलॉपमेंट हाडयतात. हांव खंयच्या पार्टीचो आसूं, हांव केन्ना डेवलॉपमेंटा ओपोज करपाना. कारण डेवलॉपमेंट खंयच्या पार्टीन करूं, पूण गांव आमचो सुदारतलो. खंयच्या पार्टीन केन्ना आमी कितें करतात, जेन्ना त्या लोकांक BJP करता म्हणून काँग्रेसवाली ओपोज करतात, बाकी NGO ओपोज करतात, तें जावपा जायना. आमी पयलीं पार्टी इलेक्शना कडेन लडप. इलेक्शन जेन्ना रावतात ते पार्टी त्या टायमार आमी कोणाक सपोर्ट करा, कोणा मेकळी करा, ती वेगळी गोश्ट. पूण जेन्ना डेवलॉपमेंट जाता तेन्ना आमी सांग्या वयले नागरीक म्हणून पुरेपूर डेवलॉपमेंटाक सपोर्ट करप हें प्रत्येक नागरिकाचो अधिकार. ह्या आमदाराचो आनी मिनिस्टराचो आनी सरकाराचो हितूंत कांयच येना. ते आमी पळयना. आमी म्हणटा हे प्रत्येक मनशाक ब्लेम करता. ब्लेम करप बरोबर ना. पयलीं आमी पळोवपा जाय बाबा, आमी ताका सपोर्ट करना. आमची म्हाजे वाड्या वयले देवूळ आसा तो कोणसो वयता, आमी सपोर्ट केला, आमच्या नरशें हाडोवपा जातालें. पूण तें आमी काम केलें ना. दुसरें जयनारामाचेर आमी प्लॅटफॉर्म बांदलें, रस्त्या दामोर घातलो, कितलेशे लोक रायट ऑफ इन्फॉर्मेशन NGO घेवन नाचपा लागले. ते कोर्टांत 1,88,000 रुपया, ते थंय लोक सपोर्ट करनात. आमी पयलीं डेवलॉपमेंटाक सपोर्ट करपा जाय, तेन्ना आमी समोरची मनशां ब्लेम करपा जाय. हांव 3 फावटी कावन्सिलर, हांवें भरपूर काम केलें, भाटकारां धरून केलें, NOC घेवन केलें. बाकीच्यांक दुसरे कडेन गेल्यार भाटकारा कडेन जर तुगे रिलेशन बरें ना, भाटकार तुका NOC दिवपा ना, तेन्ना तूं वाड्या वयलें डेवलॉपमेंट जावपा ना.
ओके, व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट आणि व्हेरी व्हॅलिड पॉयंट की जेन्ना राजकारण जाता इलेक्शन जाता तेन्ना तुम्ही पार्टी लायन्स किंवा इंडिव्हिज्युअल रावा, पूण डेव्हलपमेंट आणि एक प्रश्न पडटा की गव्हर्मेंट डेव्हलपमेंट करपाक फेल पडटा काय आमी खंय तरी आडयता. इट्स अ व्हेरी थीन लायन, कित्याक एक एकदां लोकूय रायट आसता, एक एकदां गव्हर्मेंटूय रायट आसता. बट वी मायट डिस्कस दीस वन्स वी हॅव अ लिटल टायम. तुमचे कमेंट्स. म्हजें नांव गौरीशा गुरदास गांवकार. हांव 20 वर्सां जालीं लोकांची समाज सेवा करता. तर 3 फावटी हांव कंटिन्यू निवडून येयलां कुर्डीवाडी पंचायतीक कुरपेच्या गांवांत. तर आज आमचे भाव म्हणटात की सांग्यार विकास बरो जालो म्हणून. खंय विकास जाला? टावनाकच विकास केलो म्हणून विकास म्हणनात, खेड्यांनी बी पळोवपा जाय. आयची जे आमदार येता जावं कोण जे निवडून येता पळय तेणी केन्ना चिंतली ना खेडेगांवच्या लोकांचें. ते टावनाकच घेवन नासतात. टावन केलें म्हणटकीर जालें खेडे लोकांनी मरपाचें. तशेंच आयज पळयत जाल्यार आमची कुरपेची गांवां अशी परिस्थिती जाल्या की आमची आमकां तेकोन डॅम आसा पूण आमकां डॅमाचें उदक ना. कितले ठराव घातले, कितले मिनिस्टरा फुडें गेले, कोणा फुडें वचपा थंय गेले आमी, पूण आयज आमचेर अन्याय जाला. आमची उदक आमकां मेळना डॅमाचें. आनी दुसरी म्हणल्यार आयज पळोवपाक गेले जाल्यार आमची अशी परिस्थिती जाल्या की आमी आदिवासी लोकां भशेन जगता आमच्या गांवांक. फर्स्ट जे हांव सांग्यार आमदार पळय इलेक्शनाक फर्स्ट मिटींग करता ते आमच्या गांवांतल्यान करता, कुरपेच्या गांवांच्यान. आनी अशें आश्वासन दितात की आमी कुरपेची कामां सगळ्यांच्यांनी पयलीं करतलो म्हणून. आज कुरपेच्या खेडेगांवांत सुद्दां आमचे भुरगे बरे शिकलेले आसात, ग्रॅज्युएशन करून पोस्ट ग्रॅज्युएशन केल्ले आसात. तर आज त्या भुरग्यांक पळय जे सरकारान सांगलेलें, आयच्या सरकारान सांगलेलें की बेकारी भत्ता दितलो म्हणून. आज बेकारी भत्ताय बी ना आनी तांकां नोकऱ्योय बी ना. आनी सांगपाचें म्हळ्यार अशी परिस्थिती जाल्या की आमची जीं भुरग्यां शिकपाक वयतात त्या भुरग्यां खातीर आमकां एक बसीची सुविधा ना. पयलीं आमकां खंयचे तरी कंपनी चलताले, त्यो कंपनी आमकां गाडी दिताल्यो भुरग्यांक स्कुलाक वचपाक. इवन KG भुरगीं धर, इवन ते SSC भुरगीं धर, जावं कॉलेजी भुरगीं धर. तर आयज आमचेर अशें अन्याय जाला. हो सरकारा जो आमचो स्थानीक आमदार आसा तेजे कडेन सुद्दां लोकांनी खूब डिमांड केले, कितली मिटिंग घेतल्यो, पूण आमकां ती एक बालरथ फाव जाली ना. आमी अशी परिस्थितीन भुरग्यांक शिकयतात की आमी लोकल बसींक भुरग्यांक धाडपाक लागली. एक फावटी ती एकूच बस आसा आमची थंय, आनी एक फावटी अशी परिस्थिती जाता की ती बस आसा ती ब्रेकडावन जावन पडटा. आमची भुरगीं दनपारची भुके टायमार तळमळून रस्त्यांनी चलोन येतात 6 किलोमिटर माणकुली भुरगीं. खूब वायट दिसता. हे सरकाराचें खरें हे सरकारान आमची एक काम तरी केलें ना कुरपेच्या गांवाचें. आमी आदिवासी लोकां भशेन खरेंच जगतात. तर हे स्थानीक आमदारा कडेन आमच्या लोकांनी कितली डिमांड केले. तर म्हणटा तुमकां बस मेळना. कित्याक मेळना? बस कित्याक मेळना? आमी 50 भुरगीं आसा आमच्या गांवांक, बस कित्याक ना? जर हांवें सरकारा कडेन मागता आमच्या गांवांक एक कदंबा दवरची स्कुला भुरग्यांक सकाळची आनी दनपारची टायमाची. ती जर बस दवरली जाल्यार आमकां कसलें टेन्शन ना. पूण आयज आमी इतलीं वर्सां जालीं आमी तशीच भुरग्यांचे त्रास काडीत आसात. आमची भुरगीं शिकतात, खेड्यांतलीं भुरगीं भरपूर शिकतात. आज कितलीं भुरगीं शिकून बेकार आसात, कांय फायदो ना शिकून. आनी आयच्या सरकारान सांगता की आयचं सरकार सांगता की गाये काडात म्हणून. ग्रॅज्युएशन केल्लीं भुरगीं दूद काडटलीं काय कितें? आमकां वायट दिसता, आयकोपा लज दिसता आमकां. तर सरकारान तांकां कितें तरी फूल पाकळीत करून एक बेकारी भत्ता म्हूण दिवचें आसलेलें. आमकां फटयलें ह्या सरकारान आनी अशी फटोवपाक नाका आसलेलें. खूब आमचेर अन्याय केला. आमी आशेन रावलीं आमकां कितें तरी बेकारी भत्ता, आमची भुरगीं कितें तरी आपली कपड्याचे लत्त्याचे कितें तरी करतले त्या पयशांनी म्हणून. पूण कांयच ना, सगळें आश्वासनां. 2 म्हयन्यां नंतर मायनींग चालू जाता म्हूण सांगलें. इलेक्शन जावन खंय मायनींग चालू जालां? आमच्या गांवांत जे लोक आसात ते मायनिंगाचेर डिपेंड आसात. आयज असो अन्याय जाला आमचेर. आमची परिस्थिती अशी आसा की आमकां शीत जेवपा जाग्यार पेजेचो सुद्दां आदार ना आयज. अशें आमी त्रासान पडलेले आसा मायनींग बंद जावन. जाल्यार ह्या सरकारान आमचे भरपूर अन्याय केल्लो आसा. एक बेकारी भत्ता आतां हे गृहिणीक पयशे दितात. हे सरकार गृहिणीक पयशे दितात. ते पयशे खंयचे? टॅक्स वाडयला, लायटी बील वाडयला, उदका बील वाडयला आनी हेवटेन म्हारगाय केल्या आनी तेवटेच्यान बायलांक 1,500 दितात. हे पयशे कितें सरकारान आपल्या बोल्सांत दिल्या काय कितें? हे पयशे आमचेच आमकां मेळटात. आनी आमची हे अनपड जे आमचे बायलां आसात, हांव म्हणटा तर हे अनपड बायलां भरपूर फटयल्ले आसात हे 1,500 दिवन. हे कित्याक केलां? हे इलेक्शना पुरती केलां तेणी. हांव म्हणटा की अशी जावपा जायना. तुमी जर 1,500 दिता दियातच,
पूण एवढे उदका बील लायटी बील आसा तेजेर भरपूर वाड केला ती देंवोवची ही हांव सरकारा कडेन मागणी करता. खंयचोय सरकार येवं. तुमकां इंटरप्ट करता एक हांव गृहीत धरता की हे फाटली 4 वर्सां किंवा एक टर्म फाटली कितकीशीच वर्सां तुमी म्हणटा की तुमचो गांव निग्लेक्ट जाला, बेसीक सुविधा थंय पावोकूच ना. वन थिंग इज तुमी एका वटेन म्हणटा की बेकारी भत्ता युथाक दिया आणि एम्प्लॉयमेंट मे बी तुमचो आमदार किंवा गव्हर्मेंट कमी पडलो करपाक. एट द सेम टायम तुमी म्हणटा की गृहिणी आधार तुमी दिला, पूण ते खंयचे ऑब्वियसली जेन्ना तुमकां अनएम्प्लॉयमेंट जेन्ना दितले भत्तो तेन्ना डेफिनेटली तो टॅक्स पेयर्साच्याच अमावंटांतल्यान आसतलो. सरकारान गृहिणीकय पयशे दिता म्हणलेले आनी बेकारी भत्ताय बी दिता म्हणून सांगलें. जेन्ना मिटींग जाता तेन्ना सांगलेलें आमकां सांगलेलें. तर हांव म्हणटा कितें अशी पोकेलें आश्वासन दिवपा जायना. दिता जाल्यार दिता, ना जाल्यार ना. आनी सांगपाचें म्हणल्यार आमच्या गांवांक एक बारीकशें हेल्थ सेंटर बारीकशें एक रुमाचें थंय डॉक्टरच येना. आयज आमच्या गांवांत एक एम्ब्युलन्स ना. आमकां जर हॉस्पिटलान वयतले जाल्यार आमकां कितले पयस वचपा पडटा 40 किलोमीटर. त्याच्या बद्दल आमी ऑलरेडी उलयला आनी आमकां खबर आसा की तुमचो ऑब्वियसली एक एम्ब्युलन्स सुद्दां ना. ती आमकां एक गव्हर्मेंटान आतां आसा त्या गव्हर्मेंटाचो येता त्या गव्हर्मेंटान आमकां एक एम्ब्युलन्स दिवची, भुरग्याक कदंबा एक बस दिवची शिकपा खातीर. हांव डॉक्टर यवनशीत नायक, हांव सांगें ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष, तशेंच हांव सांगें नगरपालिकेचो माजी नगरसेवक. गोंय मुक्तीक 50 वर्सां जालीं, त्या खातीर 1 कोटी रुपया ह्या सरकारान दिल्लो आनी आमी म्युन्सिपालिटीक रेजिडेंट तें रेस्ट हावस सांग्यार एक गरज आसा तें बांदपाचो आमी ठराव घेतलो, पूण आजून तें रेस्ट हावस कंप्लीट जालें ना. मुखार भावानो, सांग्यार विकास जालो म्हणटात हें तुमी ग्रामीण लोकांक वचून विचारात. आमचे डॅम आसा थंयच्यान 5 किलोमिटर पणसामळ म्हणून एक गांव आहा, त्या गांवांक धनगर लोकांची वस्ती आसा, आजून थंय नळा उदक येना. उगी तुमी क्रॉस करात रानांतल्यान हे गांव मुखार मागीर वाडे भाटी सगळ्या वचपाचें. रस्त्या सायडीक स्ट्रीट लायटी नात, जनवरां हेवटेन तेवटेन वयतात. एक बरो मनीस रातचो जावं शेणांतलो मनीस थंय पावत जाल्यार हें कितें काय म्हणटा. आजून आमी उदक, लायट ह्यो ज्यो प्राथमीक गरजो आसात त्यो आमी आजून आमच्या लोकांक दिवपाक शकले नात. आमच्या इश्टान सांगलें की जायते कडेन हांगा हें जावपा आसा, हांगा तें जावपा आसा, हें पास जालां तें पास जालां, पूण प्रॅक्टिकल कांय ना. 900 कोटीची कामां ह्या मतदारसंघाक जाली म्हणटात, पूण ती खंय. हांव तुमकां सांगता, काँग्रेस आमच्या पक्षाच्या सरकारान कब्रस्तान कोट्यांचें तें खंयच शक्य ना हें आमकां सांग्यार तेणी सँक्शन करून दिलें. तेजे नंतर मार्केट कॉम्प्लेक्स, तेजे नंतर आमची क्रिश्चन सिमेंटरी आनी आमच्या त्या कावन्सिला वेळार आमच्या सांगेच्या हिंदू स्मशानभुमीचेंय काम फुडें गेल्लें. पूण सांगपाचो उद्देश म्हणल्यार काँग्रेस पक्षान हांगा आमदार BJPचे आसा म्हूण केन्ना भेदभाव करूं ना आनी जें कितें तुमकां दिश्टी पडटा तें आमच्या सरकारान केलां. आतां सरकारान केलें म्हणटा पूण दिश्टी कांयच पडना. तुमी शाळो रिपेर केले म्हणटा, करोडांनी पयशे ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटान ह्या शाळांच्या रिपेराचेर घातलेले आसात. तुमी आतां उदक पावयलें म्हणटा वाड्याक, फातर्पेच्यान गोंय लागीं सगळो रस्तो बिस्तो फोडून हांगच्यान परत उदक घुंवोन वाड्या. एक्चुअली डॅम थंय आसा, तें थंय डॅमाचें उदक थंय आसा, तें थंयच तुमी वयर काडून लिफ्ट घेवन कित्याक थंय पावयलें ना. म्हळ्यार म्हणून जायकाचे करोडान 400 कोटी 500 कोटीच्यो खबऱ्यो उदक तुमी गोंयभर पावयतात, पूण सांगेकारांक उदक कित्याक ना हो प्रश्न आसा. आमी हें दितले, सुरी दितले, चंद्र दितले म्हूण BJP सरकारान सांगलेलें. पयलीं तेंगे जाहीरनाम्याचेर बरयल्लें सांग्यार हॉस्पिटल बांदतले. तुमी आतां वास्तूचो म्हाज्या इश्टांक सांगलें की ती आर्किओलॉजिकल सर्वे कितें प्रॉब्लेम आहा म्हूण तें जायना, बरोबर आहा, पूण फॅसिलिटी बद्दल कितें. विश्वीत राणे हांगा मिनिस्टर आसतना एक एम्ब्युलन्स दिल्ली, ती विचून नेतुल्ली दवरल्या, तेजे फाटल्यान एकूय एम्ब्युलन्स हांगा कित्याक ना. आनी सांगे टावनां ती एम्ब्युलन्स कित्याक ना. परिस्थिती बिकट. सांग्यार चडटा आसतना हार्टा पेशंट आसा, तो चडटा आसतना ताका आनीक त्रास जातात आनी भितर काडटा म्हणल्यार तो मरता, आनी उरलेलो वाटेर मडगांव व्हरता म्हणल्यार मरता. आमी सांगेकार हे थंड लोक. हेचे पयलीं हॉस्पिटला खातीर हांगा एजिटेशन जालें तेन्ना परिकार येयलो आनी सांगतालो आमी रोखडें हॉस्पिटल बांदतले. कांय जाणांच्यो केसी बीन केल्ल्यो, आमची दुख्ख आसा म्हणून लोक त्या खातीर झगडलेले, पूण आजून तें हॉस्पिटल जायना. हांव आमच्या भुरग्यांक फॉरेस्टाच्यो नोकऱ्यो 400 दिता म्हणून परिकार सरकारान सांगलेलें, फक्त सांगे तालुक्यान जंय मायनींग आसतलें तें तुमी कित्याक बंद केलें. आमी हें जालां तें जालां म्हणून कांयच ना. बेश्टी आमी शाळा आमी सगळी रिपेर केले म्हणटा, शाळा भुरगीं खंय आहात. सगळीं भुरगीं तुका दुसरी मिडियमाची आमची बहुजन समाजाची भुरगीं त्यो शाळा सोडून गेली, शाळा बंद पडपाक लागल्यात. करोडांनी पयशे ते शाळांचे खर्च केल्यात, म्हणून आयज पयर तुमी हांवें पेपरार वाचलें कितल्योश्यो शाळा बंद पडटात. सो हें आमगे धोरण आमी पयलीं पळोवपाक जाय.
Matadar Raja brought to you by Ameya, a dairy enterprise by Above Industries, in association with An Institute of Hotel Management. Many options, one name. After a great success in fabrication industries for last 30 years, Above Industries now enters in dairy industries. Say cheers to health with Ameya milk and milk products. 100% fresh milk, no powder, no preservatives, unadulterated. Ameya milk and milk products coming soon in your nearest retail stores. Tone milk, standardized milk, dahi, ghee, lassi and paneer. For distribution call 9545835225. Email info@interfaith.com. Address plot number 11, Pisulle IDC, Pisulle, Sattari, Goa. The best of the best. An Institute, a name that hotel industry trusts. An Institute of Hotel Management and Admission घेऊन बरे शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत An Institute, Porvorim. Learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidari Commercial Complex, S1 Building, Alto Porvorim, Pardes, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 11491. एड्युकेशन क्वालिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. भुरगीं थंयसर येवपाक जाय. ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाय इट्स पार्ट अँड पार्सल. आयच्या डेटीन अशें जालें की गव्हर्मेंटान कोण वचना, सगळे प्रायवेटाची वाट धरल्या. सो दॅट ऑल्सो इज वन ऑफ दी एस्पेक्ट. हाच्या बद्दल तुमी कितें म्हणटले? बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग पीपल जनरल डिस्कशनान आयले की इट इज ओन्ली सिटी डेव्हलपमेंट जाता. बरोबर आसा. भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना स्कुलां बांदलेलीं तेन्ना तेंचो कन्सेप्ट आसलेलो की ह्या गोंयची प्रत्येक भुरगीं जीं आसात हें शिक्षणा भितर खंय तरी मुखार वचपाक जाय आनी बाकीच्या राज्याची सारकी आमी तांकां टॅकल करपाक जाय म्हणून भाऊसाहेब बांदोडकरान प्रत्येक गांवां भितर स्कुलां बांदलीं. आतां भाऊसाहेब बांदोडकराचें सरकार गेले नंतर तेणें स्कुलां बांदली नंतर परतून त्या स्कुलांचेर खंयच्याय सरकाराचें लक्ष पडूना. फाटलीं 27 वर्सां म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना पूण काँग्रेसीन गोंयचेर राज्य केलें वो ना. पूण ह्या 27 वर्सांक काँग्रेसीन केन्नाय ही स्कुलां खंय तरी तेंचें स्टँडर्ड वाडचें, स्कुलांचें स्टँडर्ड वाडचें जावं ह्या स्कुलां भितर शिकता ती भुरग्यांचें स्टँडर्ड वाडचें असो म्हणून केन्नाय प्रयत्न करूना. पूण आमची सरकार जेन्ना आयली पळय न्ही तेन्ना आमी अभिमानान सांगतात की 27 शाळा जावं स्कुलां जी आसात ह्या मतदारसंघांतलीं ती अपग्रेडेशन म्हणजे परतून एकदां चकचकीत निवळ जाली. जेन्ना खंयची शाळा निवळ जाता तेन्ना त्या शाळेंत वचपा भितर भुरग्यांकय उमेद येता जावं त्या शाळे भितर धाडपाक आपल्या पेरंट्सांकय बी उमेद जाता आनी त्या पेरंट्सांक थंय धाडलेल्यान भुरगीं वाडटात आनी भुरगीं वाडटकीर जे आतां आमचें एज्युकेशन डिपार्टमेंट जें आसा ह्या डिपार्टमेंटाकय दिसता थंयसर अमूक भुरगे आसात 300 भुरगे आसात त्या 300 भुरग्यांक शिकयतलो जाल्यार बरे टिचर जाय, चड टिचर जाय तेन्ना ते टिचरूय बी थंयसर प्रोवायड करतात. सो इट इज पर्स्पेक्टीव की लेट्स क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर, लेट्स पीपल हिट इट. लोकांक थंय आकर्शण जावनी, लोकांनी थंय वचोनी आनी ऑब्वियसली ग्रॅज्युअली एड्युकेशन स्टँडर्ड्स वील इन्क्रीज आनी पीपल आयच्या डेटीन जशें म्हटलें हांवें चड गव्हर्मेंटान कोण आपल्या भुरग्यांक घालिना. एनादर एस्पेक्ट तुवें म्हटलो तें हॉस्पिटल. तांच्यांनी थंय म्हटलो की ऑब्वियसली इट्स अ आर्किओलॉजिकल सायट, तुमकां थंय कांय करपाक मेळना. दुसरी गजाल ते सायडीन तुमी बिल्डींग बांदली. बट ताणें एक इम्पॉर्टंट मुद्दो म्हटलो तो तुवें हें केलो की तातूंत फॅसिलिटीज कित्याक ना. अशें कित्याक जाता? ऑब्वियसली इट्स अ वास्ट एरिया. तुमकां खंय तरी हेल्थ एक वन पॉयंट आसपाक जाय. हय आनी ते मतदारसंघान किंवा त्या एरियेन आसपाक जाय. आयज आमच्या गोंयांत सगळ्यांच्यान मोठो तालुका म्हणटा आमचो सांग्यार. सांग्यार सारक्या आमकां जर ती हॉस्पिटलांत ती फॅसिलिटी मेळना जाल्यार कित्याक लागून? गेले ते 20 फाटी लोकांनी जें जगलें तें आयज तशेंच जगपाचें? आयज लोकांनी असोच प्रॉब्लम फेस करपाचो? हांवें सरकारा कडेन मागता, तुमी म्हटलें ती बिल्डींग जाली ना, बरोबर जाली ना, तुमची सायडीन कन्स्ट्रक्शन चालू आहा, पूण ते बिल्डिंगेक ती फॅसिलिटी कित्याक पावना अजुनी? आयज सादो एक्सिडंट जाल्ले भुरग्याक तकले मार लागला, एक्सरे काडटा जाल्यार भुरग्याक घेवन मडगांव वयचें पडटा.
आनी तितून भितर एक 15 मिनटां भितर त्या भुरग्याक जर कितें उपाय करूंक मेळटा जाल्यार तो 15 मिनट हांगच्यान तूं मडगांव 15 मिनटान पावना, तूं तितली फास्ट तूं एम्बुलन्स घेवन वचूंक शकना. आयज आमचो भाव उलयला जे आमचें हें टावनांतलें बारीकशें हॉस्पिटल PHD सांगे तितून व्हडली मशिनरी आमचे कडेन एवेलेबल ना, पूण ही मशिनरी मागता जाल्यार पयलीं ते मशिनरी चलयतले डॉक्टर आमचे कडेन एवेलेबल आसपाक जाय आनी ते डॉक्टर आमच्या म्हाका दिसता आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन चड ना. आमी म्हणटा आतां सांगेचेंच हॉस्पिटल कालचो पोरचो एक्सिडंट भाव जाणा आमी मडगांव घेवन गेले, मडगांव वयल्या वयर स्टिचीस मारले आनी मडगांव सारके ऑस्पिशियो हॉस्पिटलांक जी फॅसिलिटी ना म्हणून आमगेल्या बांबोली शिफ्ट करता. तेन्ना आमच्या सांग्यार हें बारीक हॉस्पिटल पूण आमकां आवश्यकता आसा, गरज आसा, एक्सरे MRI स्कॅन एवरीथींग गरज आसा तें आमी सरकारा कडेन मागोन तसलेय डॉक्टर आमच्या सांग्या वाठाराक धाडचे हें आमी मागताय. कित्याक लागून? कारण की आमचो जो वाठार आसा तो भरपूर पयसुल्लो आसा. पयर आमी एक्सिडंटाक एक भुरग्याक घेवन गेल्ले, ह्या गव्हर्मेंटा कडेन अशी फॅसिलिटी ना. आमच्या एक एम्बुलन्स घातलेले 9 पेशंट घातले, एक एम्बुलन्स 9 पेशंट. जे भुरग्याक आमी घेवन गेले तो भुरगो सिरियस केस म्हणून त्या हॉस्पिटलांतल्यान भायर काडलो 15 मिनटांनी आनी ते एम्बुलन्सान तेका अर्दे वर सरासर सलायन लावन अर्दे वर तेका ते हेजेर एम्बुलन्सान घातलो आनी आनीक 8 पेशंट ते एक एम्बुलन्सान घातले. सो हें गव्हर्मेंट आमचें चलयता. खंय तरी ऑडिट जावपाक जाय की खंय गरज आसा आनी ऑब्वियसली आनी ह्या मतदारसंघान आय वूड से बिकॉज इट इज अ वास्ट एरिया. तुमचे जरी सिटी सांग्या मेन सिटी पुरते उरले बट ऑब्वियसली इंटेरियर्स अशें तिणें म्हटलें आमकां खूब डिफिकल्टी जाता. बस सर्वीस जाय किंवा आमचे भुरगे शिकपाक जाय किंवा ऑब्वियसली हेल्थ इज वन ऑफ दी एस्पेक्ट. फाल्यां सकाळीं बरें वायट जालें जाल्यार यू नीड समथींग टू टेक केअर ऑफ दॅट. अशें आमचे सुदेश बाबान म्हणलें यूथ आयज युथा लागून कितें तरी करता म्हणून. आयज युथा खातीर एक 4 ग्रावंड बांदले बरोबर, 4 ग्रावंडाचें काम चलता. पूण आयज जे सांग्यार 7000 यूथ आसा, हे 7000 युथा लागून सरासरी आमचो 1000 सुद्दां यूथ आयज कामाक ना. हांव म्हणना की सगळ्यांकच गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो असो म्हणून. सो खंय तरी ते बाकीच्या एक 4-5 हजार भुरग्यांक खंय तरी कसल्या तरी जॉबाची अपेक्षा आसता. म्हाका आनी एक विचारूंक जाय इज अनएम्प्लॉयमेंट टुवर्ड्स तुमचे इंडस्ट्रियल इस्टेट जॉब क्रिएशन म्हणा. हांव म्हणिना की सगळ्यांनी गव्हर्मेंट इट इज नॉट ड्युटी ऑफ द गव्हर्मेंट युअर MLA ऑर इवन द मिनिस्टर टू गिव यू द जॉब. लेट्स बी फेअर. जुगाड सिस्टम इज अ कम्प्लिटली डिफरंट अफेअर. हांव म्हणटा की हावेवर गेटिंग इंडस्ट्री इज ऑब्वियसली MLA's पर्स्पेक्टीव किंवा मिनिस्टराचे पर्स्पेक्टीव आनी थंय क्रिएशन जॉब्स क्रिएट जावपाक जाय. तिणें म्हटलें ती आतां भितरल्या गांवांत ती म्हणटा की हांगासरलें जें राजकारण सुरू जाता तें आपल्या गांवांतल्यान सुरू जाता. आमकां आश्वासनां खूब मेळटा. आमच्या हितूर भुरगे ग्रॅज्युएट जाल्ले आसा, पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्ले आसा, ते खंय वतले? तांच्यांनी गोठ्यानूच रावपाचें किंवा बारीक कामां करपाचें. दे आर नॉट मेंट फॉर दॅट. तांकांय दिसता खंय तरी बरें करचें. सो ऑब्वियसली जॉब क्रिएशन इंडस्ट्री तिणें म्हाका एक म्हटलें तें म्हाका आय एम नॉट कम्फर्टेबल विथ की अनएम्प्लॉयमेंट भत्तो दिवंक जाय. हांव म्हणीन की अनएम्प्लॉयमेंट भत्तो न्हय, जॉब क्रिएशन करपाक जाय. तरी तो करिना जाल्यार इट्स अ डिफरंट एस्पेक्ट. ताज्या बद्दल वॉट वूड लायक टू से? आमचे जे सांगे वाठार आसा ते एक खेड्यान जावन आसा आनी ज्यो इंडस्ट्री आसा त्यो कितें सोदता तांकां लागीं पोर्ट, एअरपोर्ट अशें हें सोदता. तरी आसतना आमचे जे MLA आसा तेजे अशे प्रयत्नान आमच्या हांगा 5-7 फॅक्टरी आतां येयल्ले आसा. तितून भितर 2 आतां चालू जाल्ले आसा. एक चालू जाली ऑलरेडी आनी दुसरी आतां एक 2 म्हयन्यांनी चालू जाता. आनी ज्यो बाकीची जी आसा ती वाटेर आसा. म्हणटकीर जे जॉब आसा ते जॉब दिवपाचें जें आमचें MLAचें काम आसा तें हेजेर चालू आसा. आनीक म्हाका एक आमचे सर्वेश बाबान म्हणलेलें त्या प्रमाणे तो कितें म्हणटा कितें युथांच्या खातीर एक 5 ग्रावंड दिले म्हणून जालें काय म्हणून. म्हाका तेजेर एक सांगून दिसता. पयलीं आमकां कांयच नासलें, आतां तरी 5 ग्रावंड दिल्या. हेजेर आतां स्टार्ट जाला की ना? पयलीं आसले आमकां ग्रावंड दिल्ले, सरकारान ग्रावंड दिल्ले, ती फॅसिलिटीज दिल्ली आमकां दिवनासल्यो. आतां जे आमचो जो MLA आसा तेजी फक्त 4च वर्सां जाल्ली आसा आनी हेजे मुखार हे 4 वर्सां भितर तर 5 ग्रावंड जाता. हेजे मुखार मुखाल्ले तर आनी तर चान्स दीत जाल्यार हेजेर खूब एक विशय खूब हेजेर कामां जातलीं अशें म्हाका दिसता. तांचे न्ही तांचें म्हणणें की खंय तरी सुरवात जाली न्ही, हेच्या पयलीं जावंक नासलें. हांव एम्प्लॉयमेंटाचें उलयतां. आतां सुदेश बाबान म्हणलें की इंडस्ट्री आसात आनी कोणी तरी मदींच आमच्याच भावान कोणी तरी म्हणलें पेप्सी कंपनी जाले कडेन आसा इंडस्ट्री. आयज हांव सांगूं सोदतां पेप्सी इंडस्ट्री जाले कडेन आसा पूण डेली सकाळची मडगांव साकून 2 बसी येतात भरोन. ते कामगार खंयचे? ते सांग्या वयले, ते ऑफिसर लेवलाचे आसात. आमचे सांग्यार एकटो सुद्दां ऑफिसर लेवलाच हें ना.
ना ताणें आतां खुबसो म्हणजे भायल्यान कामगार हांगसर येता म्हणून सांगल्या. तशें कोण म्हणू शकना, बट हावेवर तुझ्या कडेन जर थंयसर क्वॉलिफिकेशन ना जाल्यार डेफिनेटली. सो आय वॉन्ट यू टू आन्सर की थंय तुमच्या सांग्या भागान ना, ती तर म्हणटा ग्रॅज्युएट आसा, पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा आपल्या गांवांत. ताणें जे सांगलो पळय न्ही, आमचे मॅडमीन सांगलां की सांग्यार अनएम्प्लॉयमेंट आसा, भुरगे शिकल्यात पूण ते मुखार वचपाक तांकां नोकरी मेळना. एकच गजाल सांगता की नोकरी जी आसा ही सगळ्याकच नोकरी दिवपाक शकना. नोकरी आमी हांगसर क्रिएट करची पडटली. सांग्यार भितर, सांगे मतदारसंघा भितर आमी इंडस्ट्री हाडच्यो पडटल्यो, जावं वा एग्रीकल्चरा मार्फत सुद्दां आमी नोकरी आमी क्रिएट करच्यो पडटल्यो. आयज आमकां म्हणजे आमी अभिमानान सांगतात की सांगे मतदारसंघाक नोकरी क्रिएट करपा सारके एग्रीकल्चरा भितर खुबसो वाव आसा. आयज पॉली हावज हो एक जो कन्सेप्ट जो आसा, ह्या कन्सेप्टांतल्यान आमचे भुरगे खूब मुखार वचपाक शकता. आयज जर तशी जर चिंतून आमी जर मुखार गेले जाल्यार हांगसर कांय ना म्हणजे 10 पॉली हावजां सुरू जाल्ली कडेन आसात आनी त्या पॉली हावजांतल्यान इन्कमूय सुरू जाल्ली कडेन आसा. ताणें उदोळे म्हटलें की शेतकारांक कांय मेळना, पूण शेतकारांक आयज सांग्यारचो सबसिडीच्या रुपान जे गजाली मेळटात पळय न्ही, तशें पळयलें जाल्यार खूब गजाली आमकां सांग्यार शेतकारांक मेळटात. म्हणजे सांग्याचो डेव्हलपमेंट जो आसा हो आमी एग्रीकल्चरांतल्यान करपाचो प्रयत्न जो आसा हो सांग्यार जावपाक जाय. तुम्ही म्हणटा की तुम्ही एम्प्लॉई कित्याक जाय, यू कॅन बिकम द बॉस. बॉस बरोबर, बिझनेसमॅन जावं शकता. लोकल लोक लागले वेल एड्युकेटेड, आय वूड से दे वर ट्रेंड आणि ते हांगासर आयले. वेल एड्युकेटेड म्हाका दिसता हांगासर तुमच्या कडेन आसतले. सो आय एम नॉट डिनायिंग दॅट. अनेक मुद्दो, एकच मुद्दो आसा. तुम्ही ग्राउंडाच्या आतां जे सांगलें की 5 ग्राउंड करता, तेजेर खरेंच गव्हर्निंग बॉडी जी आसा ती वॉच करता काय कितें? कित्याक फाटली एक इन्सिडंस आसा, मलकणी गांवाक ग्राउंडाचें हें चालू आशिल्लें. सो तेन्ना त्याच लोकांनी तो ग्राउंड हाडयलो. तो गव्हर्निंग बॉडी ते टायमार खंय कितें हाडयलो की थंय मुर्रास घालतात म्हणून. सो तेंय लक्षात धरचें की गव्हर्निंग बॉडी हेंचें वॉच आसपा जाय. म्हाका हेजेर एकूच उलयन दिसता, जे आडयता म्हणटा ते आमच्या गांवचेच आडयता, गव्हर्मेंट तितून इंटरफियर जायना. त्याच खातीर हांव कितें आमच्या सगळे गांवकऱ्यां कडेन मागता, तेणी जो विकास जाता ताका सगळ्यांनी सपोर्ट करचो. आणि एक गजाल जाता, जेन्ना केन्ना डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट येता तेन्ना ऑब्वियसली गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू पर्स्यू की ते लोकां खातीर आसता. खंय तरी थंयसरल्या कोणाक तरी ते डिफिकल्ट वता, किंवा जशें तुमी म्हटलें की एका ब्रिज, एक एग्जाम्पल तुमी ब्रिजाचें घेतलें की कोणाचो तरी जागो वता, कितें वता. सो ऑब्वियसली इट इज खंय तरी फेल जाता कॉन्फिडन्सान तांकां घेवपाक. काय ती पूल गरजूच इम्पॉर्टंट न्ही, काय खंय तरी भायरच्यान दुसरो रोड करचो. आतां म्हाका दिसता की आयदर द पूल इज नॉट इम्पॉर्टंट, तो पडल्यार पडो, कनेक्टिविटी वता वचो. हावेवर म्हाजें कितें तरी पर्सनल थंयसर ऑब्लिगेशन आसतलें, किंवा ते गव्हर्मेंटान तरी कारणा शिवाय तो बांदपाक घेतलो किंवा व्हडलो करपाक घेतलो. सो गव्हर्मेंट खंय तरी फेल जालो. तुवें सांगलां तें बरोबर आहा. कारण गव्हर्मेंट कितें करता, जे ऑफिसर चडशी हें पळय प्रोजेक्ट आहा ते प्रॉब्लेमां हाडटा ऑफिसर. ते ऑफिसां बसतात, ते सायटीर बसतात, ते सायटीर वचनात आनी थंय बसता आनी प्लॅन काडटात. प्रत्येक मनशाक दिसता, थोडे लोक अशे आसा की म्हाजी जमीन गेल्या जाता, गांव जर सुदारता जाल्यार जमीन दिवपाक तयार आहा, पूण ते ऑफिसर थंय तेका वचोन मेळना, कोणा वचोन मेळनात आनी डायरेक्ट येता आनी टेप लायता आनी तुका दुरीक मोडपाचें. तेन्ना ते लोक उठतात. तेका ऑफिसर बी जबाबदार आहा. नागरीक कॉर्डिनेशन जावपाक जाय, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय, विश्वासाक घेतलो जाल्यार दितलो की बाबा तूं कितें करता आनी कितें अशें न्ही की विश्वासाक तुवें जर ताका विश्वासाक घेतलो जाल्यार तो 200% दिता फ्री. आतां आमचो बाब केपेकारान सांगलें की एग्रीकल्चरा मार्फत आमी हे जॉब क्रिएट करता म्हणून. पूण एग्रीकल्चराक ज्यो फॅसिलिटी दितात त्यो सारक्यो आसात काय कितें ताजेर विचार करात. थंय पळयात, लक्ष घालात, थंय फॅसिलिटी बरोबर मेळनात. कित्याक हांव एक एग्रीकल्चरिस्ट, हांव म्हजे कडेन फार्म आसा आनी तें हांव चलयतां. ते करता आसतना कितली डिफिकल्ट येता तें म्हाका खबर आसा. आतां आमी इलेक्ट्रिसिटी पळय वापरतात, ती इलेक्ट्रिसिटी बील कितले येतात. जे प्रोडक्शन आमचे फार्मांक जाता तें इलेक्ट्रिसिटी बिलांकच वता. हे इलेक्ट्रिसिटी फार्मरांक इलेक्ट्रिसिटी बील हें माफ करपा जाय. सरकाराक सामकी गरज आसा माफ करपाची. आतां आमची केपेकार भावन सांगला की पेप्सी कामां लायल्या म्हणून भुरग्याक. ते फिक्स आसा काय कितें? फिक्स लायल्या काय कितें तांकां? पण हांव सरकारा कडेन मागता, जे आमचे सांगेकार भाव जे कामाक वयता थंय लेडीज जावं आमची यूथ भुरगे,
तर तांकां जे पेप्सी कामां पळय दवरल्या तांकां फिक्स करचे, होच म्हाजो सरकारा कडेन हीच मागणी आसा म्हजी. आतां आमच्या हेणी सांगलें की एग्रीकल्चरा मार्फत आमी रोजगार तयार करपा जाय. आमच्या डिपार्टमेंटान वॉटर रिसोर्सान एक कॅनाल बांदला, उगी मेरेन उदक पावोवपाचें. करोडांनी पयशे तेजे तेणी खर्च केले, पूण त्या शेतांक आजून उदक मेळना. ह्यो योजना प्रॅक्टिकली थंय साकार जायनात, त्यो पयलीं सारक्यो जावपा जायो. दुसरें पेप्सीचे बद्दल तुमकां हांव सांगता. व्हडलो प्लांट हांगा हाडलो म्हणटात, तो प्लांट इट इज शिफ्टींग ऑफ आर्ले प्लांट टू दीस इंडस्ट्रियल इस्टेट. थंय तांकां तें जायना, हांगा तांकां जाय तितलें उदक मेळटा. तुमकां हांव सांगता, असले प्लांटाक बाकीच्या राज्यांनी विरोध जाता. केरळा तुमी पळयात, हो प्लांट असले प्लांट तेणी लोकांनी उठाव करून धाडून घातलेले आसात. ऑफिसर तर आमगेले लोक थंय सद्या बाटली धुतात. हांव केन्ना एक ती बायले बडे लिफ्ट दिता, ती कामां येता टायमार बाडी पावना, कॉन्ट्रॅक्टाचे थोड्याशा पयशांचेर तांकां काम करचें पडटा, पूण नाइलाजान हें तांकां करचें पडटा. आमी कितें तांकां व्हडलें दिलें ना, ती नाइलाजान हे 200 रुपयाचे 300 रुपयाचे काम करतात. दुसरी गजाल आमचे ह्या सरकारान हाडल्यात इंडस्ट्री कसल्यो विकास लोकांक बकी घालून करपाच्यो. हांगा एक सरकार प्रमोट करता इंडस्ट्री सोऱ्याची असली. हांव म्हणटा बरी इंडस्ट्री हाडात, लोकांचो विध्वंस करून आमको विकास नाका. तुमी दिले म्हणटात, दिले खंयचे? सोपयता बिकॉज माय टायम इज अप ऑफ द प्रोग्राम. बरे विशय आयले. जसो हो मतदारसंघ व्हडलो तसे विशय ताचे खूब व्हडले. डेफिनेटली आय होप की आमी चडशे विशय आमी केटर केले आनी तुमकां हांगा प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो तो उलोवपा खातीर. आनी डेफिनेटली प्रोस्पेक्टीव कॅन्डिडेट्स म्हणा, सिटींग MLAs म्हणा किंवा पुराय गोंया कडेन पावपाक की बाबा ह्या मतदारसंघान इश्यूज कितें आसा, की कितें जाला, कितें डिजर्व करता आनी कितें फुडें मेळपाक जाय. वचच्या पयलीं आमी अशेंच मेळ्या एका वेगळ्या मतदारसंघान. वचच्या पयलीं एकूच सांगपाक सोदता की आतां आसा एकूच विश्वास, 2017च्या निवडणुकीन करुया एक नवो ध्यास. करूंक लावया आमच्या भावी आमदारांक मतदारसंघाची सेवा आनी फुडची 5 वर्सां जावया आमी सगळे मतदार राजा. नेक्स्ट टायम जेन्ना कोणूय तुमचो प्रोस्पेक्टीव कॅन्डिडेट येतलो तेन्ना जशें तिणें म्हटलें बेकारी भत्तो दिता तो खंयच्यान दिता तें पयलीं ताका विचारा. गृह आधार दिता किंवा आनी खंयचेय डोल्स दिता जाल्यार ताका विचारा हे खंयचे दिता ते. अनएम्प्लॉयमेंट बोनसीस किंवा डोल्स मागो नाका. मागतना ताका विचारा तूं म्हाका खातीर जॉब करता, कितें एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करता हें तुमी विचारा. डेफिनेटली ह्या प्रोग्रामांतल्यान आमचो एकूच उद्देश की तुमकां जागृत करपाचें. जेन्ना फुडलो तुमचो प्रोस्पेक्टीव आमदार तुमचे कडेन येतलो तेन्ना हे प्रश्न किंवा तुमच्या मनांतले प्रश्न तुमी ताका जरूर विचारतले हेंच हांव मागता तुमच्या कडेन. पळयत रावात, अशाच एका वेगळ्या मतदारसंघान मेळुया. पळयत रावात प्रुडंट, पळयत रावात मतदार राजा.